सांत आंतोनीचे तेर्साचे मिस्तेर. पयलो गूट. सांत आंतोन लिस्बोआ शारांत जल्मलोल्या तुज्या उपकारा पासत आमी देवाक आर्गां दितांव. आमच्या आकांताच्या वेळार आनी आमच्या सोर्व गरजांक आमकां पाव म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. दुसरो गूट. सांत आंतोन तूं सगल्या दुबळ्यांक पावताय. आमच्या गरजांनी आमकां पाव. सोर्गींचे राज जोडूंक आमकां कितें गरजेचें तें दी. तिसरो गूट. सांत आंतोन तूं सांडलेल्यो वस्तू मेळोवन दिताय. आमच्यो सांडलेल्यो वस्तू आमकां परत मेळोशे कर आनी आमच्या आत्म्याच्या फायद्याक बऱ्याक पडटा त्यो वस्तू ज्यो सांडल्यात त्यो आमकां परत मेळूशे कर. चवथो गूट. सांत आंतोन तूं पवित्रपणाची जोर. आमच्या भुरग्यांक आनी वाडलोल्यांक कुडीच्यो वंदावण्यो पयस दवरूंक आनी पवित्रपणान जिवंक बापा लागीं कुरपा माग. पांचवो गूट. सांत आंतोन तूं पिडेवंतांक भलायकी दिताय. आमचे बोलिकेंतली आमकां बरी कर आनी आमकां सदांच बरे भलायकेन दवर.